देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वाचप धर्मदूतांच्या इतिहासांतलें आनी जुवांचे शुभ वर्तमान. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव आनी बाप एकूच. हें ताणें म्हणलें कारण चिदेव ताका विचारताले, तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. आयचे पयलें वाचप आमकां सांगता, जेजूच्या शिसांनी ताचेर पूर्ण विश्वास दवरलो आनी सोबार गांवां देसांनी ते गेले आनी जेजूची बरी खबर परगटली. आंतियोकेक जेजूक सोत मानतेल्याक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव दिलें. आयज आमकां क्रिस्तांव म्हणटा कारण कोणें तरी आमकां भावार्थ शिकयला आनी आमचो भावार्थ घोट केला. तर आयज हांवूय म्हजे क्रिस्ती धर्माची जबाबदारी घेवंक कोणाचो तरी भावार्थ घोट केला गाय. खरेपणीन हांव जेजूक सोत मानतां आनी ताका गोवाय दितां. हांव आयज ह्या जेजूक कसो परगट्टां हो आमी विचार करुया. मागुया, मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सायबा जेजू क्रिस्ता, बापाच्या कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.